आता सरकार इल्लीगल काम करता हे सिद्ध जाल्लें पिडोलान आता सगळे हिस्ट्री सांगल्या ही हिस्ट्री आमकां सगळ्यांक खबर आहा पूण आता डबल इंजीन डेव्हलपमेंट विकास करपाक म्हणून गेल्लेलो तो विकास कसलो हो इल्लीगल विकास म्हळ्यार सेंट्रल गव्हर्मेंटाचें इंजीन इल्लीगली हांगा डबल ट्रॅकिंग करता विदाउट एक्विजिशन ऑफ लँड आज द गोवन जर वाचलो जाल्यार अशें कळटा की एक कोण तरी भायलो रेल्वेचो ऑफिसर तो म्हणटा पोर्चुगीज टायम रिकॉर्ड्स आर्काइव्स आर द ओल्डस्ट आर्काइव्स इन एशिया अँड दे आर द मोस्ट व्हॅल्यूड आर्काइव्स गोंयचे आर्काइव्स जे आहा ताका सगळ्यांत चड व्हॅल्यू आहा आय वॉज मिनिस्टर आर्काइव्स दॅट्स हाव आय नो दीस सो एक क्लियर आसूंक जाय की सरकार इल्लिगॅलिटी करता आनी सरकार इल्लिगॅलिटी पोचोवंक सोदता आनी तांकां दिसता की एक 25 जाण क्रिस्तांव फॅमिली क्लियर कट क्रिस्तांव 25 जाण फॅमिली ही नाल्या पुजा आमकां ती मतां पडना पूण गेली तेल लायत हे सरकाराचो एटिट्यूड आहा सो आमी जर उरिल्ले लोक ओग्गी रावतले जाल्यार हें जावचें ना पयलीं म्हळ्यार हांगाचो आमदार खंय आहा पयलो प्रश्न म्हणटा आमदार खंय आहा ना आमदारान आपल्या लोकांचे ताका पडूंक ना जाल्यार आमदाराक दाखोवंक दिवचें पडटलें की आमदार ताणें ही हॅज टू रिजायन MLAs from other areas can come here and the local MLA is not bothered. The other opposition is not bothered. It is not right. हे अशें चलचें ना गोंयकारां खातीर सगळे आमी आमदार निवडून येता तेन्ना आमी गोंयचे आमदार जातात आमी आमच्याच मतदारसंघाचे आमदार जायना पूण हांगाचो आमदार स्थानीक आमदार म्हणटा ताणें येवंक जाय आनी हाजे फुडें फादरान आनी सगळ्यांनी हो एज्युकेशन चालू दवरलां पूण ताजे फुडें नेक्स्ट कितें करप गोंयकार सगळे एक जावन करप कितें परते येवन ना चेंज गव्हर्मेंट इज 6 months इन दीस 6 months what do we do the railway track is close by you can start with the railway track that is what you have to start with सारखे लागीं आहा तें दिश्टी पडटा म्हाका दिसता आतांच स्टार्ट करूं जाय आमी ना हे जर करना सेंट्रल गव्हर्मेंटाक तूं पॅरलायज जर करना जाल्यार सेंट्रल गव्हर्मेंट शिकना दे डोंट टेक कॉग्निसन्स ऑफ यू आज ही वस्त जाल्या ती अशी हांवें कितलेच ना हे असेंब्लीन रेस केल्ले आहा आतां एक जाल्यार परते असेंब्ली येतली तेन्ना रेस करून काय मेळटा इल्लिगॅलिटी इन्स्टिट्युशनलायज इल्लिगॅलिटी इज लिगल म्हणून सरकार ना करून हो एटिट्यूड आहा सरकार आपल्या ओन लोकांक मर म्हणटा आनी सेंट्रल गव्हर्मेंटाची इल्लिगॅलिटी स्टेट लोकांचेर वचून घेता सो म्हाका दिसता दीस इज अ अनप्रेसिडेंटेड सिच्युएशन and this has to have an unprecedented reaction. Otherwise they are not going to this. Otherwise हे आम्ही सदां करतले घरा वतले परते न्हिदतले कांय जावचें ना सरकार पसून बदललो जाल्यार हें जर काम जालें जाल्यार मागीर सरकाराक तें रिवर्स करपाक डिफिकल्ट जातलें फॅक्च्युअल बिकॉज हांव सरकारान आशिल्लो हांव जाणां ताजे खातीर आतां कितें तें करपा जाय हांव म्हणना की म्हजोच व्यू शूड बी यू ऑल डिस्कस दीस युनायटेड वी हॅव टू टेक सम एक्शन by which government cannot be allowed to continue with the illegality. This is an illegality. Illegal वस्त सरकार करता आणि आम्ही सुशेगाद हांगा बसून पळयतात कितें अर्थ जालो गोंयकारांचो खंय आहा गोंयकारांक स्वाभिमान आनी खंय पडला गोंयकारांक दुसऱ्या गोंयकारांचे आज जर हे वेलसांव जाता गोंय बरें जातलें हें फाल्यां इल्लिगल तुजे घराचेर रस्तो चडयतले ते कोणाक रस्तो व्हडलो करूंक नाका विदाउट लँड एक्विजिशन घर मोडून रस्तो करतले allow करतले आमी ना इन नॅशनल इंटरेस्ट वॉट इज द नॅशनल इंटरेस्ट इन कोळशान एक नॅशनल इंटरेस्ट ना अँड एव्हरीवेअर पीपल आर वोकल फॉर लोकल यू हॅव टू बी वोकल फॉर लोकल वी हॅव टू थिंक अबाउट अवर इंटरेस्ट आमकां जर कांयच इंटरेस्ट ना जाल्यार कोल इज ऑफ नो यूज टू अस वाय शूड वी हॅव कोल बट आय डोंट थिंक सी कोल हाडपाक सगळे इनवॉल्ड आहा कोल हाडपाक फक्त बीजेपीच म्हणून दोन नाकात सगळे इनवॉल्ड आहा कोल काल येवंक ना हे तकलेन दवरात म्हाका तें राजकारण उलोवपाचें ना कित्याक राजकारणाक तुमी म्हणटले हांव म्हजो एजेंडा घेवन आयला हांव आयला तुमकां सपोर्ट करपाक आनी तुमी जें कितें एक्शन फुडली घेवपाक चिंतताले तेन्ना हांव तुमचे बरोबर आसतलो आनी फुडें आसतलो कितलें हांव दाखोवन दिल्लें आहा की गोंयचे लोक ओगीच कितेंय आयकुपाचें ना आनी सोंसून घेवचें ना
इनफ इज इनफ म्हणटना एक रिएक्शन जाता. रिएक्शन जाय पडटा. तांची एक्शन आहा की दे हॅव एनक्रोच, दे आर डुईंग इट इलिगली. लोकांचे रिएक्शन आहा की एनक्रोचर आणि एनक्रोचमेंट क्लियर करप. सो आज वेलसांवच्या लोकांनी एनक्रोचमेंट क्लियर केल्लो आहा. जो इल्लिगल एनक्रोचमेंट जाल्लो RBNL कडच्यान, हो इल्लिगल एनक्रोचमेंट लेजिटिमायज करपाक हे पुलीस, एक डेप्युटी कलेक्टर आणि सगळी मशिनरी एक इल्लिगल एनक्रोचमेंट लेजिटिमायज करपा खातीर हांगा आयिल्ली आहा. तो म्हळ्यार पयलो कायद्याचे कंप्लीट 12 बिनस्तार ते तांणी केल्ल्या. हे हांव असेंब्लीन रेज करतलो. हो इशू आमी तसोच दवरुया, बट दीस इज सिंबॉलीक. जेन्ना दांडी मार्च जाली तेन्ना एक एक्शन केल्ली, ते भशेन ही एक एक्शन आमी दिल्लीक सांगूंक सोदतात की दादागिरी बस जाली, आतां आमी तुमकां हुमटावन भायर मारतले. आनी दिल्लीचे सगळे कोण आहा तांकां हुमटावन भायर मारपाची कापाजदाद गोंयकारा कडेन आसा हें आमी दाखोवन दिल्लें आहा. आनी हांव मागता सगळ्या कडेन की एकवट असोच राखचो. आमी कोण दिल्लीवाले गोंय चलोवंक सोदतात रिमोट कंट्रोलार हांकां हुमटावन भायर मारया. ह्या 6 म्हयन्यांनी भायर मारया. Yes. Is it the beginning? So, blockade of Hormuz, what I have been saying is blocking the ships which are getting the coal. This is the internal traffic. This is basically a legal act by the residents to clear the encroachment which are illegally done by the RBNL. This is not what I am saying. What I am trying to say is you bring us to power, we will officially do that blockade. If Adani and Jindal don't listen to us in a good way, but I believe they will listen. You know, when we do things like this, they either come back on us, they put us in jail, or they start listening. Nowadays, there is an act by the Gen Z which has shown that not only this, now Tamnar entails 79 hectares of green forest which are going to be cut in the Mahavir Wildlife Sanctuary. Totally. So both north and south, 79 hectares. Full forest is going to be cleared. So is the Gen Z okay with that? When we are talking about environment, you see this is the rainy season, it's not even raining here, it's full sunlight is on. So this type of climate change, and we are cutting this forest to have what? Just one particular route of a transmission line, which even the Karnataka government has offered to say this is not the right way. So I think environment is the least of the concerns for this government. And we have to unitedly fight to protect our environment, our Goa. विजय बाबा तुम्ही आयच्या दिसा येयला तांकां हेल्प केलें. कोणाला कितें फुडल्या एका दिसांनी त्रास जावंक शकता. ना आमी त्रास म्हजेर पयलीं ना म्हणून तांकां जर भितर उडयतलो म्हाका पयलीं उडोवंक जाय आनी हांव थंय वयर दिश्टी पडटा म्हणून हांव काय लिपून बेल घेना. तांकां भितर उडयता, हांव तांचे बरोबर भितर बसता. पूण ही पयली सुरवात. अशें जर भितर उडयतले जाल्यार सगळे गोंय येता. आमी जेल बरो करूंक शकता ह्या इश्यूचेर. सगळे गोंयांनी घाट मारून कोंकणी एज्युकेशन अशेंच सुरवात जाल्लें. तेन्ना दाणे मारिल्ले कस्टम हावसा कडेन. हांव आशिल्लो तेन्ना फातर मारपाकूय आशिल्लो हांव. तर ते टायमार भुरगेपणान आशिल्लो. आतां कितें फोर्स गेलो ना. अजून मेरेन जिते आहा आमी एंड वी आर केपेबल ऑफ फायटिंग. फातरूय बरें आहा. सोगरे हाय सोगरे. होडयो हाय होड्या हात.